देवा सोलो हांव पयस गेला आतां तरी लागीं आसा आतां वाटोर सायद्यो चल्ला आतां तरी परतून येता सायदी वर्सां वाकार भोंवला आतां तरी परतून येता आवडाचें आतां केलां आतां तरी माफी मागता. आजच्या मिसान संपलेल्या मागदलेना मोठे लोक देवाच्या जीवनपणाची भागीदार कर म्हूण तेच्या आत्म्या बसत मागुया. मिस्तिका पेरेरा आपलो वाडदीस संभ्रमता तिचेरूय देवाचो शुभ आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आज पवित्र सभा भगवान पेद्रो दोन दुताचे सोदरेची परब संभ्रमतना जेजू आपणाक विचून काडटा हें खालतीपणी मानून घेता आनी जेजूक विस्वाशी रावन ताका अणभवून परगट्टा. हेंच तेणें आमकांय आयच्या मिसान मागुया. खालतीकायेन दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोदपोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाचेतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गूढ अपराध. हे पासत भगवान सदांच सांगपाक बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पोवूं. आमेन. सोम्याका कुतोर सोम्याका कुतोर Prisaka kuto, Prisaka kuto, Somyaka kuto, Somyaka kuto. महिमा देवाक मुस्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टां संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सरपददार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सुम्या देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सरपददार देवा तुजो धर्मदूत भगवान पेद्रू जेजूक तुजो पूत म्हूण दोन उच्चारणेन वळखलो देखून तुवें ताका तुजे पवित्र सभेची बुन्याद केलोय. घुसपा गोंदळान वो कसल्याच वादळान आमचो भावार्थ दंड पडूंक दिवं नाका.
आनी तुजे पवित्र शुभेच्या एकवटात थावन आमच्या मदल्या कोणाकूच वेगळो सोडूंक निर्मू नाका. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशील. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभोज चलयता सस्नेच्या सस्नंग. आमेन. भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यान आतां तुमचे मोदे आसलेल्या वडिलांक ही बूत दिता. हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कोश्टांचो साक्षी आनी दिश्टी पडची आसा ते मोहिमेंत म्हाकाय वांटो मेळटलो. देवान तुमच्या आदीन केला त्या इंडाचे गवळी जायात. ताची राखण करात. बेश्टो कायदो म्हूण न्हय पूण आपकुशेन देवाक जाय त्या प्रमाणे मेले जोडीचे आशेन न्हय पूण काळजाचे उर्बेन. तुमच्या आदीन आसलोल्यांचेर जबरदस्तेन अधिकार चलोव नाकात पूण तुमच्या हिंडाचे नमुने जायात. आनी जेन्ना मुखेल गवळी दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगडना तसले मोहिमेचो तुमकां मुकूट मेळटलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हणुया, म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटातूय म्हाका दिता आड पडूंक. शितळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बोळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर घोटाय. जबाब. म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीस मार्गान म्हाका चलयता. काळक्या खोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंके घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय. राखण करून धीर दिताय. जबाब. म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पतात, पळेतात, थोताक जातात. ताचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारोयताय. खुशालकायेन मुरगडटा. म्हजो हांसो बोन ओडटा. जबाब. म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकूट बोलेपण दोर दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओर्चीत घरांत देवाच्या म्हजें ठिकाण सोदां घाल. जबाब. म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उबी रावया. आनी ह्या खोडपाचेर म्हजी पवित्र सोबा हांव बांदतलों आनी एमकोंडाचे दारवटे तिचेर जोयत व्हरचे ना. सर्विस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. फिलिपाचे सजाऱ्याच्या प्रांतांत येतूच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सदरता? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां स्नानदातार जुआंव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरमेस वो प्रबोधांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हळें, सिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. तर हांवूय तुका
सांगता तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी अमकोणाचे दारवंटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चाव्यो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलेंय सर्गांत बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलेंय सर्गांत सोडलोलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. पेद्रू पयलो बाप साहेब. पवित्र सभा जेजू घडटा आनी पवित्र सभा चलोवपाचो कारभार पेद्रूच्या आदीन करता. पेद्रू एका वेळार जेजूक ओळखना म्हणटालो. ताणें ताका नाकारलो. आपणाक नाकारला, भायर आयला जिवितांत, पूण जेजू ताका स्विकारता, मानून घेता. बेश्टोच मानून घेना, पवित्र सभेचो फुडारी करता आनी सगळो कारभार चलोवपाक अधिकार ताका दिता. मागीर पेद्रू आपले शिकवणेन आनी पवित्र सभेचो कारभार बरे भाशेन चलोवन पवित्र सभा तो जिवाड सुळसुळीत उर्बे भरीत करता. पेद्रू उपरांत दुसरे पाप साहेब आयले. आमच्या दोन प्रांतांत कार्दिनाल बिस्प फिलीप नेरी कारभार चलयता आनी हे भाशेन दोन प्रांतांत फिरगोजांनी वडील नेमल्यात. आमचे इगोजेचो पादविकार फादर सिप्रियान हे भाशेन गवळ्यांक जेजून वेचून काडल्यात म्हूण पोरजा मानून घेता आनी पोरजेक आपले आदीन केल्या म्हूण गवळी तिची निंगा हुस्को धरून सेवा चाकरी करता. आपणाक पगार मेळटले हें काम करिना जाल्यार म्हजो दिसपटो खंयचो येतलो अशें गवळी चिंतिनात. पूण देव आमचो सांबाळ करता, आमचें उदार पसण करता आनी सगळें आमकां गरज तें तो दिता. ताचेर पातयेवन धाडलेली फिरगोजेन दोर पाद्री वेतात आनी जेजून दिल्लो वावर उर्बेन भावडतान मोगान सेवी साकरी मनान आनी ल्हानविकायेन करतात. तर आयज गवळ्या पासत मागुया, तांकां सहकार दिवया आनी भाशेन पवित्र सभेची गुदाट कूड म्हूण आमी सगळीं सहभागिलीपणांत वावरुया. आमची माजोटेची फिरगोजेंत दर वर्सा 22 तारखेर आमी गवण्याचो दीस मनयता. आमची फिरगोजेन आसलेल्या पादविकारा बरोबर आयज आमी 9 वरांचेर ही माजोटेची इगोजेंत मीस पेटयतल्या सगळे यादनीक आनी उपरांत मागीर आमी भोंवडेक वेतल्या आनी सांगातान जेवण गजाल करून आमची फिरगोजेचो अणभव एकामेकाक सांगून आमी आयज दीस सारतले. तर आमी गवळी सदांच देवच्या मोगान वाडूंक आनी पोजेची ल्हानविकायेन सेवी मोगान सेवा चाकरी करूंक सदांच आयती आसूंक यादनिका पासत मागान. भेटून आमी गायन गावया. माफी मागता हांव, शांती दिता हांव.
C22 पान 30 आणि 7. C22 पेज 37. 바울이서 라고라사이 예배도네 나바쿠가 아가소고 구치다나 보이샤티 오름두어 마비마카오 샤티디가오 내와페라 모가리도 모지모비 두가디가오 마비마카오 샤티디가오 내와페라 모가도루 모지모비 모르기다. मुझे बाबुल मजान तुमचे मिसागुलिदान सरपोदिदार देव बापाक मानता तसले सावमन मागात तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात मोहीम आमच्या आखे पवित्र विचारावा सर्वेस्वर बांधून घेऊन सर्वेस्परा पवित्र बापा हांगा जमलोली तुझी पवित्र सभा तुका भेटयता ती देणी दोन स्वीकार कर आनी आमची मागणी खोमळेन मानून घे. भगवान पेद्रू तुझ्या श्रेष्ठ गवळ्याचे शिकवणे पाळो दिवन आमी आमचो भावार्थ ओकोण सांबाळून आमच्या सासणाच्या दायजाक आमी पावोशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुझे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवीदारा आनी सासणेच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो इंटू कोदीं साडिनाय पूण भाग्योन धरून दोता वरवीं निरोंतोरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधित्वान तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोर दोलबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतोरी गायता. Sorgi, tu
बाबा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हणून मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सजूंक वेचचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासन मोडलो तो आपल्यास सांग दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातूच ताणीं काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्यास सांग दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगतेची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराचें हें रगत पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुरपूर गोठुया. Gesù mio, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्या हृदयानो. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उणो आनी सडबींची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक कार्दिनाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान व्हडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांक ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मावळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती झुजे भागीन धरून दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपत वेदार बापा सर्वानंद आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. आमच्या सर्वांची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सडणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशेन वत्रिकता. तर आमकां तुजे उदका काकुतीन सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्याग राज ओढती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोंवताची दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जे ताणें राजभर चलयता ससणेच्या ससनांक. आमेन.
सुम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे असो, तुमचे सोबे असो. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती. देवाची शिडी संवसाराचे पाप पडटली आमची कबूल कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप पडटली आमची कबूल कर. शिडी संवसाराचे ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली. शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. संगया तुवें म्हजी पितृचे म्हाका पवना, तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वर्गीय म्हणो जेजून दिलो, जेजूक आमच्या काळजान शिवतना गायन गावया. D40 पान 60 आणि 9, D40 पेज 69. स्वर्गीय म्हणो जेजून दिलो, आमकां हसलो आमचो जेजू जेवण जालो, आमचे ओतमेक उगेक पावलो. ये जेजू बेगीन तुगे ओतो तुका देवू गावता. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आपल्या भाव भयणींक भावर्थान थीर करूंक तुज्या पुतान भाग्योन पेद्रूक आज्ञा दिली. ताची परब समोरून देवच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. ह्या सर्गीच्या पोसणा वरवीं पवित्र सभेच्या एकवटान थीर रावूंक आनी एकामेका लागीं माय मोगान जिवंक आमकां घोटाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसूं. चड पोतदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन गावया. पातोक मोचे केदे आय 24 पान 131 आय 24 पेज 131.